प्रितीच्या भाव भयणीनो, तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज ब्रेस्तार आयचें शिवर्तमान जावन आसा लुकाचो 2 वोड 22 ते 40 पर्यंत. लूक चॅप्टर 2 वर्सेस 22 to 40. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. मोइसेसाच्या सुमूर्ती प्रमाणे तांची शुद्धी करचे दीस भरले तेन्ना अशें जालें. कुसवो उगडटा तो जोर एकलो पूत सर्वेस्पराक भेटयलोलो जातलो. सर्वेस्पराचे सुमूर्तीन बरयल्ल्या ह्या उतरांचो उगडास करून बाळकाक सर्वेस्परा मुखार दवरूंक आनी सर्वेस्पराच्या सुमूर्तीन सांगलेलें आसा ते प्रमाणे कवड्याच्या जोडयांचो नाजाल्यार पारव्याच्या 2 पिलांचो योद्न समर्पूंक बाळकाक जेरुजाल्याक व्हेलो. तेन्ना सिमयोन नांवाचो एक प्रमाणीक आनी भक्तिवंत मनीस जेरुजाल्यांत आसलो. तो इस्रायलाच्या सोडवणेची वाट पळयतालो आनी पवित्र आत्मो ताचेर आसलो. सर्वेस्पराचे क्रिस्ताक पळयल्या शिवाय तो मरचो ना म्हूण पवित्र आत्म्यान ताका कोडीत केल्लें. तो आत्म्याच्या प्रेरणान देव मंदिरांत आयलो आनी सुमूर्तीचे चाली प्रमाणे बाळका जेजूक करचें आसलें तें करूंक आवय बापान ताका भितर हाडलो तेन्ना ताणें ताका आपल्या हातांनी घेतलो आनी देवाची तुस्त करून म्हणलें, तुवें म्हाका सांगलाय तशें तुज्या ह्या सेवकाक दोनया शांतीन आतां वचूंक दिताय, कित्याक सगल्या राष्ट्रां मुखार तुवें तयार केल्ली सोडवण म्हजे नदरेन हांवें देखली. परजांक उजवाडायतो थारोनीक प्रकाश तुजे पोरजे इस्रायलाचो तुवेंच फावो केल्लो प्रताप. आनी ताचे विशीं म्हणत तें आयकून ताच्या आवय बापायक अजाप दिसतालें. तेन्ना सिमयोन तांकां आशिर्वाद दिलो आनी ताची आवय मारयेक ताणें म्हणलें, आयक, इस्रायलान जायतीं जाणां भूंय पडूंक आनी जायतीं जाणां नव्यान उठूंक तशेंच कोण कोण ताचेर आड वचूंक एक कुरू कशी देवान ताका नेमला. ह्या वरवीं जायत्यांची गुपीत चिंतनां उक्ती जातलीं आनी एक तोरसात तुजे काळीज आसपास विटतली. आशेराच्या कुळाची फानुएलाची धूव आना एक प्रवादीन आसली. ती उतार पिरायेक पावलेली. लग्न जाल्या उपरांत विधवा जाय सोर ती 7 वर्सां आपल्या घोवा बरोबर जियेल्ली आनी आतां पिरायेची तिका 84 वर्सां जाल्ली. दीस रात उपास आनी मागणी करून ती देवाची भक्ती करताली आनी देव मंदिरांतूच आसताली. ती त्याच वेळार थंय पावन सोरून देवाक वाखाणूंक लागली आनी जेरुजाल्याच्या सोडवणीची वाट पळोवन आसतल्या सगल्यांक बाळकाची खबर ती सांगूंक लागली. नाजारेताक परत येणे आनी सर्वेस्पराचे सुमूर्ती प्रमाणे करचें आसलें तितलें केल्या उपरांत ती गलिलियांत आपल्या नाजारेत नगरांत परत आयली. पिरायेन वाडटना भुरगो गोठ जायत वेतालो आनी जाणवायेन बोत्तालो आनी देवाचो आशिर्वाद ताचेर आसलो. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयचें शिवर्तमान जें आमी वाचलां तातूंत आमी पळयता की जेजू ल्हान आसतना ताका देव मंदिरांत वतात मोजेसाच्या सुमूर्ती प्रमाणे आनी थिंचोर कितें घडटा भाव भयणीनो, सिमियोन आनी आना म्हणून 2 प्रवादी जेजूक मेळटात. आनी आयज आमची चोत्राय फकत सिमियोनाचेर आमी दवरया. पवित्र आत्म्यान सिमियोनाक सांगलेलें की तो मरचो ना, म्हणजे ताका मरण येवचें ना जे पर्यंत तो सोरेस्पराक पळयतलो, जो सोरवंदाराक पळयतलो, जेजूक पळयतलो. म्हणटच कितें घडटा जेन्ना आंकवार मोरी
जुजे आनी बाळका जेजू घेवन आतां ती देव मंदिरान येतात. थिंचोर आतां सिमियोन ताका मेळटा आनी जेन्ना सिमियोन जेजू पळयता, बाळका जेजू पळयता, आपल्या हातान घोट धरता आनी म्हणटा, सायबा म्हणटा, जें तुवें म्हाका सांगलेलें, पवित्र आत्म्यान तें तूं म्हाका सांगलेलें की हांव मोरचो ना, बगोर हांव ह्या सरवंडराक पोवच्या बगोर आयज तुवें तें घडोवन हाडलें. आनी भाव भयणीनो, ह्या 29 बोडीन तो कितें म्हणटा, तुवें म्हाका सांगलाय तशें तुज्या ह्या सेवकाक दोनया शांतीन आतां वचूंक दिताय. परतून वाचता, तुवें म्हाका सांगलाय तशें तुज्या ह्या सेवकाक दोनया शांतीन आतां वचूंक दिताय. भाव भयणीनो, पवित्र आत्म्यान सिमोनाक सांगलेलें, तूं मोरचो नाय, सरवंडराक पोवच्या बगोर. आनी ज्या दिसा तो सरवंडराचेर आपले दोळे दवरता, बाळका जेजूचेर दोळे दवरता, पवित्र आत्मा ताका सांगता, जें तुका सांगलेलें आतां हें घडोवन येयलें. हांव म्हज्या उतराक विश्वासी रावलो आनी तुका हांवें हो सरवंडार दाखयलो. आनी जेन्ना सिमोन जेजूक पळयलो, तो आतां तयार जालो वचपाक. तो आतां म्हणटा सरीसपराक, तो देवाक म्हणटा, हांव आतां हो संवसार सोडून आयज आतां हांव ह्या संवसारांतलो भायर वचून तुजे कडेन येवपाक तयार जाला. भाव भयणीनो, जेजू बरोबर हेंच घडलें. सर्गीच्या बापान जेजूक ह्या संवसारान आमचे सोडणे पासोन आपली खोशी करपाक, खुर्सार वचोन आमचें मरण मरपाक ताका ह्या संवसारान धाडलेलो. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना आदामान इवेन पातक केलें, आख्ख्या मनशा कुडाक तें पातक येयलें आनी त्या पातकाचें फारीकपण दिवचें पडलेंच. पूण कोण दिता तें फारीकपण? जेजू दिता. तो ह्या संवसारान ताका सुर्गीचो बाप धाडटा आनी म्हणटा, तूं हें फारीकपण दी. हांव ह्या संवसार मनशा कुडाचो इतलो मोग कोत्ता, कोणाच्यानूच आपलें सरवण करूंक जायना, पूण तुज्यान करूंक जाता, कित्याक तुका पातक ना, मनीस जावन वच. आनी जेजू आतां सर्गीच्या बापाची खोशी करता. जेन्ना तो सर्गीच्या बापाची खोशी करता आनी तो खुर्सार उमकोता, तो आतां सर्गीच्या बापाक म्हणटा, बापा, हांव आतां म्हजो आत्मो तुज्या हातान घालतां. हांव तयार जालां आतां तुजे कडेन परतून येवपाक, कित्याक जें तुवें म्हाका सांगलें तें सगळें सोंपाल्लें. आनी आतां म्हणटा, म्हाका आतां ह्या संवसारान रावपाची गरज ना, म्हाका खोशी ना, हांव तुजे कडेन परतून येता. आनी भाव भयणीनो, सिमोनाचें जें घडलें सिमोना कडेन जेजू बरोबर घडलें, खूब लोकां कडेन, खूब सांतां कडेन अहें आमकां कळोन येता की जेन्ना देव आमकां कितें सांगता, पवित्र आत्मा आमकां कितें सांगता, आमचो संबंद देवाशी आपल्या ताच्या उतरा वरवीं घट जात येता, तेन्ना भाव भयणीनो, आमी देवाची खोशी करता. देवाचें जें आमकां सांगलां तें आमी करूंक पावता. जेन्ना आमी तें काबार केलां, आतां आमकां खोशी ना ह्या संवसारान रावपाक. आतां आमी म्हणटा, सायबा, तूं म्हाका व्हर, हांव तयार आहा ही संवसार सोडूंक. कित्याक ह्या भाव भयणीनो, ज्या संवसारान आमी वेतले, ज्या जाग्यार वेतले, ज्या स्वर्गार आमी पावतले, ह्या संवसारान इतलो बरो जागो तो. म्हणटच ह्या संवसारान आमी रावंक जाय जाल्यार आमी कित्याक रावता? कित्याक आमी नको, आमी कितें खिचूर बेताव ती, कोण आमकां रावता तो, कोणें आमकां रोचल्यान, कशे भाशेन ताणें आपलो मोग ओतयला आमचे भितर, ही आमकां सजमणी ना. म्हणून आमी मरणांक एकदम भियेता. आमी म्हणटा, आमी मरपाची खबर कोण म्हणीत जाल्यार आमी मरपाक एकदम भियेता. पूण पयली चीट जोवांक 4:18 म्हणटा, जेन्ना आमी देवाच्या मोगान रिगून रावता, आतां आमकां भिरांत कसलीच ना. म्हणटच भिरांत कित्याक आसता? भिरांत आसता कित्याक आमी जोडटे पासत एकदम भिरांतीन आहा. कित्याक आमी आजून पासून देवाचो मोग आपणाक ना. म्हणटच ज्या दिसा आमी देवाचो मोग आपणायता, आतां आमकां कळोन येता की पवित्र आत्म्या उदेशी आमकां देवान कितें आपली खोशी करपाक सांगलां तें आमी खोशी करता. आनी जेन्ना आमी तें काम करता, आतां आमी खुशाल जाता परतून वचपाक आमच्या बापाशी. कित्याक त्या जाग्यार एकदम बरें आहा. स्वर्ग इतलो बरो भाव भयणीनो, आमकां रेवलेशन बूक सांगता की जें आमी ह्या संवसारान केन्नाच पळोवंक ना तें आमी पळोवंक पावतले सासणाच्या सासणान. म्हणटच आयज भाव भयणीनो, जेन्ना आमी खरें म्हणटा आमी क्रिस्तांव, खरें म्हणटा आमी भावार्थी, खरें म्हणटा आमी म्हणटा जेजूचे पाटलावदार, आमी आतां आमची चोत्राय जेजूचेर दवरया, आमची चोत्राय ताच्या उतराचेर दवरया, ताच्या उतरा प्रमाणे चलोया.
आनी जेन्ना आमी ताच्या उतरा प्रमाणे चलता ताजी खोशी करता आतां जे आमकां सांगलां तें आमी करूंक पावतले आनी केल्या उपरांत आतां आमची खोशी जातली ह्या संवसारान कडसून वचपाक आनी तेन्ना आमी आमचोच प्राण सोडटले देव जर आमकां केन्नाच मारून उडोवपाक पावचो ना पूण आमी आमचो प्राण सोडटले आमी आमच्या सोबीच्या बाबा कडेन वचपाक ही तयारी करपाक आयजतान आमी सुरवात करुया तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस हांव येता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो तुमकां सगल्यांक आमच्या सुरोंडरा जेजूची कृपा आमच्या सोबीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव